पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेन बीजेपी सरकाराक दिल्लें सपोर्ट लेटर अजून फाटीं घेतिल्लें ना. रोहन सरकारा आड उलयता ती फक्त नाटकां. रोहन बीजेपीचो दलाल असो काँग्रेसीन आरोप केला. सरकारान मडगांवां शिरवडे सिवरेज प्रोजेक्टाच्या टेंडरांत फिक्सिंग केलां अशें काँग्रेस म्हणटा. रोहन म्हणटा ताणें पर्रीकार सरकाराक तेंको दिल्लो, पार्सेकाराक न्हय. फाटीं घेवपाचो प्रश्न ना. पर्वरेचो अपक्ष आमदार रोहनान बीजेपी सरकाराक दिल्लें सपोर्ट लेटर अजून मेरेन फाटीं घेतिल्लें ना. तो बीजेपी आड उलयता ती फक्त नाटकां. रोहन खंय बीजेपीचो दलाल. He's a dalal of the BJP. He's only pretending. Remember, I'm telling you this of the Porvorim MLA. BJP came with 21, correct? Supported by 3 MGP alliance, 24, plus 2 Kaitu and 26, plus 2 Benjamin and 28. Why this dalal had to give letter of support? He has not withdrawn it till today. रोहन म्हणटा ताणी पर्रीकार सरकाराक तेंको दिल्लो, पार्सेकाराक न्ही. आता पर्रीकार मुख्यमंत्री नाशिल्ल्यान लेटर फाटीं घेवपाचो प्रश्न येना. क्रॉजान दिमेलो सारकेले लोक जे बेबे कशे उदकांतले 7 समुद्र ते उडयो मारून येवपी लोक तांचे कडेन हांव मारून थिंग हाडून टेल देम वॉट दे आर. द होल ऑफ गोवा नोज वॉट दे आर. दे आर पीपल ओनली वॉन्ट अ हायलाइट आउट ऑफ नथिंग एंड आय डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माय टाइम कित्याक ऑन दीस डर्टी पॉलिटिक्स. सो मे बी टाइम येतलो तेन्ना ताई सगळी खंय कोणाकडे खंयच्या ईडीएमा कडेन दलालगिरी केल्या पळय तुमी सांगता. लेटर जेन्ना वता मनोहर पर्रीकर लेड बीजेपी गव्हर्मेंट थंयच सोंपता ते. आनी समज सपोर्ट करतालो जाल्यार आवाज करता नाशिल्लो न्ही. जेन्ना म्हाका दिसता आवाज आमचेच आसतात सरकारा विरुद्ध. व्हेन वी आर ऑपोजिंग द क्वेश्चन ऑफ सपोर्ट डज नॉट कम. सेंट्रल व्हिजिलन्साचे गायडलायनी प्रमाण टेंडर काडपाची प्रक्रिया आनी टेक्नॉलॉजी ट्रान्सपरंट आसूंक जाय. मात गोंय सरकारान शिरवडे ते मडगांव मजगती सिवरेज प्रकल्पाच्या टेंडरांत फिक्सिंग केला म्हूण काँग्रेस म्हणटा. Now, this is a fit case for vigilance. In fact, we'll be filing for that to the Vigilance Department because the CFC guidelines clearly state that any technology that has to be adopted has to be chosen by open and transparent tender process. The technology chosen should be generic and not a patented name as it happens in this case. The पेड्या स्विमिंग पुलांत आयतारा एकलो तरणाटो सोंपलो. थंय फुल टायम इन्चार्ज ना होच मोठो गुन्यांव. जबाबदार अधिकाऱ्याचेर एक्शन जावंक जाय म्हूण ट्रोजनान विशय काडलो. Not having a full-time officer in charge of the swimming pool itself is criminal negligence, and the person responsible for this has to be booked. And we demand that the police investigate into this angle. And my information tells me that when the incident occurred, the officer in charge was not there. बीजेपी सरकारान भलायकी खात्याची फकाणां चलयल्यांत. गोवा मेडिकल कॉलेजीचें खाजगीकरण करपाचे वाटेर आसा म्हूण गोवा फॉरवर्ड म्हणटा. बीजेपीक लागींचो दोतोर आनी आदलो डीन हांचे मदीं खंय कितें तरी शिस्ता. आरोग्य मंत्र्याक जमाना जाल्यार ताणें मंत्रीपदा वयल्यान देंवचो म्हूण गोवा फॉरवर्डान विशय काडला. जीएमसींतले लायट आनी उदकाचो विशय तांणी वयर काडलो. गोवा मेडिकल कॉलेज प्रायवेटायझेशन करपाचे वाटेर आसात. भारतीय जनता पार्टीक लागीं आशिल्लो एक दोतोर, अजून हांव नांव घेना कारण फुडल्या पिसीक कॉन्क्रीट जाली की घेता, एक आशिल्लो दोतोर आनी एक माजी डीन, दोगूय मेळून ही दाळ शिजयतात. आनी डेप्युटी सीएमाक सुद्दां हे प्रपोजल पाविल्लो आहा की हॉस्पिटल प्रायवेटायज करचे, कारण थंय आतां खावून जाले हांचे. आतां प्रायवेटायज करप आनी थंय परत खावप म्हणल्यार लोकांच्या हेल्था कडेन पयशे जर मेळटा जाल्यार खावप, कारण हांगा खबर आहा 70 येवजनात अशी दुर्दशा जाल्ली आसा. आमकां दिशिल्ले डेप्युटी सीएम ही कमिटी बिटी बसयल्यार कितें तरी जाग्यार पडटले, थंय तो एन्क्वायरी कमिशनर बसला ग्राउंड फ्लोराचेर. अशें आसतना धर्मेरान तुमकां सांगलें की ते डेड बॉडी 6 वरां हांगा उरली वॉर्डान, लिफ्ट चलना म्हणून. दिस इज अ टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर. आनी अशें जर उरता जाल्यार म्हाका दिसता डेप्युटी सीएमान हेल्थ केअर सोडून घरा वचचे, कारण म्हाका दिसना ताका जमता म्हणून येता. आनी हेल्थ डिपार्टमेंट चलोवपाक ताचे कडेन जमचें ना. कदाचित ताचे सरकार ताका मदत करिनासतले. ही शूड गो होम. म्हळ्यार आरोग्य खात्याच्या फकाणावर उडयले हांच्यांनी. आनी डेप्युटी सीएमाक जायना जाल्यार ताणें राजिनामा दिवचो आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान आपल्या मुक्त करचो म्हणून मुख्यमंत्र्याक बरोवचें. कारण एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट केला तो बसता थंय सेक्रेटरिएटान
एन्क्वायरी कमिशनर हा तो करता कितें तरी करपाक लागला कारण मिडियाने आमी काल इंटरिम रिपोर्ट आज पेपरांनी वाचला की आमी जे दिल्ले 2-3 पॉयंट्स तातूंतले पॉयंट्स उदका संदर्भात बी घेतले म्हणून टँकर करत उदक पावनात म्हणून सो इंटरिम रिपोर्ट जो दिवन सर आता पैसे इतले मोडटा रे एन्क्वायरी कमिशनाचेर ताका तो गाडी पगार स्टाफ सगळ्या आनी सरकार जर इम्प्लिमेंटूय करचे ना जाल्यार फायदो कितें म्हणजे आमी बोवाळ घालो म्हणून कमिशन बसयले. कामाक्षी फॉरेक्स फ्रॉडाचे केशींत ईओसीन चार्जशीट घाला. आरोपी डायरेक्टर निलेश रायकारान जामीन अर्ज फाटीं घेतलो. ताचो आदवोगाद म्हणटा निलेश लोकांचे पयशे दिवंक तयार, लोकांनी मातशें पाशियेंस काडचें. निलेशाची ज्युडिशियल कस्टडी 27 जून मेरेन वाडयल्या. 40 कोटीचे फ्रॉडांत ईओसी पुलिसां कडेन 400 वयर कंप्लेनी आयल्यात. लोक पयशे परत सोदतात. निलेशाच्या बँक अकाउंटांनी दमडी ना. Today, the bail application which was fixed of Nilesh Raikar on 23rd, we have withdrawn the bail application. They have withdrawn. Okay. So there won't be any hearing on 23rd. And today is remand only. Remand, they have not produced the accused till now. Okay. Right. Sir. Mr. Nilesh Raikar was produced today for remand. A charge sheet has been given to him. He has submitted before the court that he has intentions to pay the investors, but by staying in custody it will not be possible for him to do so because he has to go to all these institutions where his properties have been mortgaged and other things. See, it is a very sad thing that people's money has been stuck in this investment, but at the same time people should also realize that be taking impatient steps or taking rash steps, they are not going to get their money. They will have to work along with this accused Nilesh Raikar and draw out a chart of action, a plan of action whereby they will be able to get his money back. Being impatient, they are not going to get his money back. I don't think personally that they will be able to get it if the way it is going on. So they have to work along with him and see that the money comes out. He has been remanded to judicial custody at Subject Sada till 27th. Today you have withdrawn the bail application. We have withdrawn a bail application because now that the charge sheet has come, the court has changed, so we are going to file a fresh bail application for him. 27th morning, June. घेऊया एक विराम.